वास्कोत फिश टनल एक्सपोचे आमदार दाजी साळकाराच्या हस्तुकी मुरगांवचे नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार हांच्या हजेरेत उक्तावण जालें। ह्या वेळार वास्कोचे नगरसेवक शमी साळकार, अमय चोपडेकार आनी हेर मानेस हजर आशिल्ले। गोंयच्या सगळ्या लोकांनी ह्या खासा प्रदर्शनाक भेट दिवची म्हण आमदार साळकार हांणी आवाहन केलां। RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। की अशे गोष्टी परत परत येना आणि ताणे हेजे व्हडले रिस्क घेवन वास्को म्हणजे आमी तांकां जेन्ना आमंत्रण दिलें ताणेंय मोठे रिस्क घेतला। सो लाखांनी रुपया तांची हांगा लागिल्ले आसा। सो तांकां प्रॉफीट सोडा, लोकांनी येवन ताजे आनंद घेवचो। लोकांक कितें बरे बरे गोश्टी आमी हाडपाक करतात, लोक येवपाना जाल्यार तेय बी फुडें डिमोरलायज जाता। सो तांकांय आनी आमच्याय खातीर तुमी सगळ्यांनी येवन ताजो आस्वाद घेवचो अशें हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता। कितें ना कितें नवीन वास्कोन घडत आहा। डेव्हलपमेंट सोडून भुरग्यांकूय जाय पळय एंटरटेनमेंट सप्तका शिवाय आनी वास्कोन आमच्या कांयच ना। आनी हे फर्स्ट टायम गोंयान फर्स्ट टायम हे आमी दुबय पासून पळयलेलें आसा, थायलंडाक पळयलेलें आहा, पूण जेन्ना हे वास्कोन येता आनी गोंयान येता आनी वास्कोन पयली फावटी येता। वास्को आमी डेट म्हणटा पूण खंय तरी आतां वास्को आमची सुदारणा जावपाक लागल्या। आमदारान जशें सांगलें तशें आमी तें चिपळून पळयलेलें आनी तेचेर उलोवन आमी सांगलें बा तुमी हांगा वास्कोन एक घालपाक ट्राय करा म्हणून। आनी तेंच्यांनी मान्यता आयकून आमदाराची रोखडेच ते येयले, तेंचेय देव बरें करून तेंच्यांनी एक रिस्क कशी घेतल्या वास्कोन म्हणून। वास्को तुमकां खबर आसा लोक मातशे आमचे शांत सारखे येवपाक म्हणल्यार मातशें हें करता, पूण खंय तरी आमी लोकांक आव्हान करता तर वास्कोन एंटरटेनमेंट जावपाक जाय, लोकांनी तेंचो सहयोग दिवपाक जाय, लोकांनी येवपाक जाय, कित्याक ताका लाखांनी खर्च चालू आसा। आनी सगळ्या गोंयकारांक मागता बाबा हांगा फाल्यां 19 डिसेंबर लिबरेशन डे आहा आनी सुट्टी आसा, तुमी लोकांनी सगळ्यांनी येवचो आनी हे पळोवचें बाबा हे पयली फावटी गोंयान येयल्लें आसा। हांव परत मनानसून आमदाराक थँक्यू म्हणटा। आम्ही या वास्कोन फर्स्ट टाइम आलेले आसा स्वराच्या त्यामध्ये सेकंड टाइम प्लेस केला। फर्स्ट टाइम रॉकेटिक आणि मग सेकंड टाइम फिश टाइम हांगा स्पेस बरो आसा, ग्राउंड व्हडलो आसा, तो बसता सगळ्यांक सांगता आनी येवन शकता विजीट करचें, एन्जॉय करचें, फिश टनल करचें, शॉपिंग आनी फाल्यां स्टार्ट जातलें आमचें फर्स्ट टाइम इन फर्स्ट टाइम 19 डिसेंबर आनी काय जातलें 20 जानेवारी 2025। आमचे चेअरपर्सन गिरीश बोरकाराचो बर्थडे हाका विश करता। ह्या दिसा आमी आज एक सॉफ्ट ओपनिंग ह्या हाजें केलां म्हणजे टनल एक्वेरियम, तातूंत भितर सेल, तातूंत भितरूच एम्युजमेंट पार्क, जेवणाच्यो वस्तू सगळ्यो खाण मीठ सगळें आसलें म्हणजे ऑल इन वन एक मेगा हें म्हणटा तसो आमी ऑर्गनायज केला। आनी हाजेय पयलीं ह्याचे जे ऑर्गनायझर आसा ताणें रोबोटिक्साचे एनिमल्स तीन आनी फर्स्ट टायम हाडिल्ली आनी हो जो आज आमी पळयता म्हणजे गोंयांत फर्स्ट टायम आमी हे हाडला। आमी हाजे पयलीं हो शो म्हणजे हे सगळे नजारो आमी चिपळूण पळयलो जेन्ना हांव इलेक्शन कॅम्पेनिंगाक गेलो आनी थंयच्यान आमी तांकां रिक्वेस्ट केलें की तुमी वास्को येवचें आनी वास्को आमच्या वास्कोकारां खातीर मुरगांवकारां खातीर हे सगळे दृश्य पळोवपाक मेळचें म्हणून। आनी तांणी आमचो हे एक्सेप्ट केलो आनी आज इनॉग्रेशनूय जालें। पूण फाल्यां सांजचेसून लोकां खातीर हे सुरू जातलें, थोड्यो गोश्टी उरल्या। आतां तरी नुस्तें बी सिंगापूरसून आयल्या आनी खरोखरच म्हणजे हांवें पसून इतले आमी भोंवतात खंय हे मोठ्या प्रमाणार आनी इतले म्हणले असले आमी फक्त दुबय रिल्सांनी पळयताले म्हणजे हे सगळें आशिल्लें। आज ते प्रत्यक्षान आमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळटा आनी पळयतकूच भुरगीं जाणटी नेणटी इतली उमेदी जाता। सो म्हाका त्या खातीर हांव सगळ्या मुरगांवकारांच कडेन न्ही, हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता की फॉर द फर्स्ट टायम असो एक शो खंय तरी ऑर्गनायज जाता, अंडरग्रावंड टनल, बाकीची एक्वेरियम फिशीस अशें पयलीं खंयच जावं नासलें। हाचो आस्वाद सगळ्यांनी घेवचो, तुमी सगळ्यांनी आमच्या वास्को येवन हाजे नजाराचें हें करून